फोनाचेर उलोवन अशें बसलेलें असो पांय सोडून सडनली तो पडलो पांयाचेर म्हाज्या हांगा आनी डॅश जावन सकयल पडलें. आतां एक्सरे बी काडला तेंच्यांनी म्हणल्यार मातसो किटकिट्टा. फाल्यां आनी मागीर रिस्क नाका न्हू अशें म्हाका जाल्यार फाल्यां आनी कोणाकूय जावंक शकता न्हू. त्या खातीर गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल न्हू तें कॅर घेवपाक जाय. एक फॅन बरो पयलीं पडिल्लो दिसताना आज तेजेर पांयार पडलो. ती आमची बायल आशिल्ली बोड्डा तेजेर पांयार पडलो आनीक तेका खूब इंजर्ड जाली. मागीर एक्सरे बी काडून व्हेलो. असले आमच्या हॉस्पिसोक इन्सिडेंट जावपाक लागल्या. म्हाका कळना इतले निग्लेशन कशें चलता तें आमकां कळना हॉस्पिसोन. इतले आमचो सरकार लाखांनी पयसो नाका ती मोडटा. जे आमच्या लोकांक गरज आहा हेल्थ वायज जे लोकांक ट्रिटमेंटाक आज पळोवपाक गेले जाल्यार एक आयस बॅग पासून ना. अशें म्हणल्यार आमचे फार्मासी मेडिसीन ना. बारीक बारीक हेजेर डॉक्टर बरोवन येता ते भायल्यान वखद हाडपा पडटा. हें म्हाका कळना गव्हर्मेंट आमचेर कशें निग्लेशन करता पळय तें कळना. सो हेजेर आमकां सांगलां की हालीं आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओपन जातलें आजून पासून डेट दीत आसा. सो आतां जरी तर आतां 15 तारीख पासून तर करना जाल्यार आमी मुखार जो हायवे नॅशनल हायवे आहा फातोर्डा आमी रस्ता रोको करतले. आनी जेन्ना पासून आमकां नेक्स्ट एश्युरन्स मेळना गव्हर्मेंटा कडच्यान तेन्ना पासून आमी उठपाना.